स्वाधीक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका स्वाधीक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका उंड्या रूपा लिपोन रावला सक्रामेंताम राखोन आसा उंड्या रूपा लिपोन आसा सक्रामेंताम राखोन आसा स्वाधीक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका जिनिये पोयनार सांगातीताय कष्टान वारां सांबाळ भरताय जिने पोयनार सांगातीताय कष्टान वारां सांबाळ भरताय अंतरांतो दिवो साताय अज्ञानांको सणवाय दिताय कंकरांतो दिवो साताय अज्ञानांको सणवाय दिताय उतरान तुझ्या मोतूस वाडायता मासान तुझ्या घटाय दिता उतरान तुझ्या मोतूस वाडायता मासान तुझ्या घटाय दिता स्वाधीक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका स्वाधीक जेसू नमन तुका दुर्लभ जेसू वंदन तुका हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेसू अर्गान तुका सोम्या अर्गान तुका सोम्या जेसू अर्गान तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या स्तुति तुका सोम्या जेसू स्तुति तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जय जेसू जय तुका सोम्या नमस्कार तुका सोम्या जेसू नमस्कार तुका सोम्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाक जय जयकार कर सगळे पृथ्वी ताच्या नावाच्या महिमेक कीर्तन गया ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्या तुझ्या वड पदवेक लागून तुझे दुस्मान तुझे मुखार सरपडतात सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता कित्याक तुका कीर्तना गायता तुझ्या मानाक गीता गायता येया आणि देवाची कृत्या पळया मनशापासत अद्भुत ताची कार्या दर्याच्या जाग्यार ताणें सुकी धरण केली पायांनी ती न्हंय उतरली आपल्या पदवेन तो सदांकाल राजवड चलयता राष्ट्रांचेर आपलो दोळो दवरता राष्ट्रानो आमच्या देवाची स्तुती करा ताची वाकणी वटल्यान गाजोवन दी ताणें आमचो जीव सांबाळला ताणें आमचे पाय आदलोंक दिले नात मोगाच्या इश्टानो कीर्तनगाराच्या त्या बोगणा परी ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसां आमच्या काळजा मनांत त्याच देवाक आमी आराधन करया
उंड्या रुपी ताचें हसरपण ह्या घडये आमकां तो दिता आनी अमरिफात तो जावन आसा आमचो देव आनी धनी म्हणलें सत ह्या घडये आमी समजता त्याच सम्याक आमच्या जेजूक आमच्या काळजांत तावन आमी आराधन करया सांगता म्हणया आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या देवा आनी तारोका आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या सोडवणदारा आराधन तुका सोम्या देव जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या राखण्या आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या जीवदातारा आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या वाट सत आनी जिविता आराधन तुका सोम्या जेजू आल्फा आनी ओमेगा आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या जिविताच्या वाटे आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या पोसणारा आनी सांभाळणारा आराधन तुका सोम्या जेजू त्याच सम्याक त्रिएका देवाक आराधन करन गव्यां गीत बापाक नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेजू नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता गोळ्याक नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता अत्याक नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता मोरयेक मोगोळ सीता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify you, Jesus. We adore you, Jesus. Worship you, Jesus. Glorify you, Jesus. Thank you, Jesus. Sarga Jesu, Blam Jesu. Hallelujah, hallelujah. Jai Tuka Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Sarga Jesu, Blam Tuka Hallelujah. होय मगळा बापा आमी तुका आराधन करता तुजी स्तुती महिमा आमी वाकणटा या घडये या उंड्या रुपी तुजे हसरपण आमकां तूं दिवन आसा मगळा जेजू आमचो मान आमी तुका भेटयता तुका आमी आराधन करता तूं जावन आसा आमचो देव रस्तार आनी सांबाळणार मगळा जेजू ह्या घडये ही थोडी घडीत तुजे संगता करसूं तुजो मोग अनुभव करूंक आमचे कश्ट दूख तुका समर्पण करूंक या देव तेंपलांत या पुणशेतांत आमी संगता जमल्या आम्हा सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल ह्या आराधना मुखांतर तुज्या कृपेची बेसांवां आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचेर कोणा खातीर आमी मागून आसा तांचेर आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजी घाल आनी विशेश करून तुजो खरो अनुभव ह्या आराधना मुखांतर आमकां दी हें प्रार्थना तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन समेस्त आमी बसया मगाच्या इश्टानो जेजू मुखार ह्या घडये आमी आसा हो वेळ पवित्र त्याच सोम्याचेर आमचे दिश्ट आमी कंसोवया आनी थोडी घडिता हो थोडो वेळ सोम्याक आमच्या काळजांत तावन ताणें केल्लें बरें पोवन उसा ताका आमी अर्गां दिवया
कीर्तनगार कीर्तन नोरा मुरवळ दोन आमकां सांगता देवाक सर्वेस्परा देवाक अर्गां दी आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. देवान जायतें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्लेलें आसा आनी ही थोडी घडीत हो थोडो वेळ सुम्यान आमकां केल्ल्या हर एका बरेंपणा सोग डास काडून ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावन दी अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. हो सोबीत संवसार तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुज्या सारक्याचो आनी सुरपायचो जावन आमकां तुवें रचल्ल्या खातीर तुजो सुस्वास आमचे भितर घालून आमकां जिवीत दिल्ल्या खातीर तेंच मनशा सायब घेवन तूं ह्या संवसारी आमचे खातीर आयिल्ल्या खातीर करो इमॅन्युएल तूं जाल्ल्या खातीर तुझ्या परगट मिसावांत लोकांची दुखां तुवें पुसल्या खातीर आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजें संगतपण तुवें दिल्ल्या खातीर आमची कुटुंबां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत तुजें हजरपण तुवें दिल्ल्या खातीर भुरग्यापणाच्या देण्या खातीर बरो वावर तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर पिडे शिडेंतलें तुवें आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आमी रडतना निराश जाताना आमकां तुवें सांगत दिल्ल्या खातीर पवित्र पुस्तका मुखांतर तुजी शिकवण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर पवित्र सभेचे सांदे तुवें आमकां केल्ल्या खातीर आमी मागली मागणी तुवें आयकल्ल्या खातीर येवकारिस्त रुपी तुजें पोषण आत्मीक पोषण तुवें आमकां केल्ल्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या पैणांत तुवें आमकां सांगत दिल्ल्या खातीर लांब आवक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमच्या निराशपणाच्या जिवितांत तुवें सांगत दिल्ल्या खातीर आमचे बरादीक कुरीस वावोंक तुवें आमकां सांगत दिल्ल्या खातीर दिप्यांनी पडोन मागलेले मागणी तुवें आयकल्ल्या खातीर वैमगाच्या इश्टानो देवान जायतें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केलां. सांगूंक गेल्यार आमकां वेळ पावचो ना खंडीत पूण एक घडी बरं त्या सोम्याचेर आमची दिस्त आमी कसयत आसतना आमच्या काळजा मनांत हांव सोम्याक आमी सांगया सोम्या जायतें बरेंपण तुवें म्हज्या जिवितांत केलां. कशें ते 10 जण कोडकार नितळ जाता आसतना तो एक सामर्यागार मात्र पाटी येवन देवाक अर्गां दिवंक लागलेलो तेच परी त्याच दिनवासनेच्या काळजान सोम्या ती पाटी गुवोवंक आनी सांगतास ह्या अर्गां गीत आमी गायत आसतना सोम्यान केल्ल्या हर एका बरेपणाचो उगडास काडून ताका अर्गां दिवच्याक आमी ह्या घडये मुखार सरया. सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुज्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुज्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो. आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो.
अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटाच तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटाच तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकीची न्ही साडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सोमयाक आमी आराधन केलें ताणें केल्ले हर एक बरेंपण उगडास कारण ताका आमी अर्गां दिलीं आनी ह्या घडये त्याचं सोमयाचें हजरपण आमच्या मदें आमी बगता आसतना ही थोडी घडितां ही थोडी मिनटां आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमचें उणेपण वळखून त्याचं सोमयाची काकुळट मागच्याक आमी मुखार सरया मोगाच्या इश्टान आमी हर एकली अस्कत आमी हर एकली मातयेंतावन केल्ली मनशां माती अस्कत काय दाखयता आमी हर एकली पातकान पडटा सूख आदारता पूण देव जावन आसा काकुळदार जेजूक ताच्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक धाडलेलो देवाची काकुळट कितली वर्ती म्हणले लोकांक दाखोवच्याक आनी जेजून ताच्या परगट मिसावांत विशेष करून तेच सोमयाची काकुळट ताणें लोकांक वांटली लुकास वांजेल अध्याय 15 आमचे मुखार जायते वपारी दवरता सुकून गेल्ल्या शेळयेची वपार जावंक पासून पुरो भायर पडलेल्या नाण्याची वपार जावन आसूंक पुरो वेचीक पुताची वपार आसूंक पुरो हे सगळे वपारी आमकां देव मनशाकुळ आसो विशेष करून पातक्यांचो कितलो मोग करता म्हणले सत आमच्या मुखार उक्त्यान दवरता आनी तीच काकुळट हांवें आनी तुवें अनभोग करी जय तर आमच्या पातकाची करी दूख आमी धरूंक आसा आनी एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांपया सोमयाचें हजरपण ह्या घडये आमी बघून आसा आमी जायते पातकांत पडलेले आसा जायते अस्कतकाय आमच्या मरिफात आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ती अस्कतकाय आमी दाखयलेली आसा ह्या घडये त्या सर्व उणेपणाच्या पातकाची काळजांतावन आमी दूख धरया तसो सोमी ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमचे संगत आसो ताच्या काकुळट आमचे संगत वांटून घेवंक तो आयतो आसा आमकां बगसूंक तो सदांच तयार ताचे उगडलेले उक्ते दोन हात आमकां सदांच पटलून धरच्याक आमकां सदांच आरान धरच्याक तयार आसचे जावन आसात ह्या घडये आमचे अस्कतकाय आमचे उणेपण वळखून घेवया सोमया लागीं आमी सांगया सोमया आमकां बक्षी सोमया आमकां मोक्षी तुज्या उपादेसा विरोध केल्ल्याक सोमया आमकां मोक्षी मागण्याक चड महत्व दिनातल्या खातीर सोमया आमकां मोक्षी पवित्र सभेत नियमावळी खाल जायनातल्या खातीर सोमया आमकां मोक्षी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या उतरांनी आनी देखीन आमच्या पेल्याक दुखयल्ल्या खातीर सोमया आमकां मोक्षी आमी फट मारल्ल्या खातीर सोमया आमकां मोक्षी आमी फट साक्ष सांगल्ल्या खातीर सोमया आमकां मोक्षी पेल्याच्या तोंडांत तुजे मुखामळ देखूंक हांवें प्रयत्न करिनातल्या खातीर सोमया आमकां मोक्षी सदांनीत तुज्या मोगांत जियोंक हांवें फाटी फुडें पळयल्ल्या खातीर सोमया आमकां मोक्षी तुवें केल्ले हर एक उपकार हांव उडास काडून काडच्या बदलाक विसरल्ल्या खातीर सोमया आमकां मोक्षी म्हज्या सक्तेन हांव सगळें करता म्हणलें व्हडपण दाखयल्ल्या खातीर सोमया आमकां मोक्षी वय मोगाच्या इश्टानो देवा मुखार सोमया मुखार काकुळटीची अनभोग ह्या घडये आमी आमचे सगळी अनभोग करूंक मुखार सरया तो जेजू जावन आसा देवाच्या काकुळटीचे मुखामळ आनी ह्या घडये तीच काकुळट तेंच बोगसाणें आम्हा सोमेस्तांक जेजू दिता काकुळट आमची सोमयाची
काकूट कर आमची समाधानी म्हणूया काकूट कर आमची सोम्या जेसू काकूट कर आमची काकूट कर आमची सोम्या जेसू काकूट कर आमची काकूट कर आमची सोम्या जेसू काकूट कर आमची पापादारले तुका कुसायले सांगत आम्ही पापादारले तुका कुसायले दैविक मोगाक तुका साडून जीवित विबाडले दैविक मोगाक तुका साडून जीवित विबाडले काकूट कर आमची सोम्या जेसू काकूट कर आमची काकूट कर आमची सोम्या जेसू काकूट कर आमची सर्वांनी ती बिगलिया सुम्याक आमी आराधन केलें ताणें केलें बरें पण उगडा सकाळ आमी ताका अर्गां दिली ताची काकुळतेची बेसांवां आमी सोडली आनी ह्या घडये मोगाचे इश्टानो ह्या वेळार ह्या पुणशेतांत आमी सांगता जमल्या आमच्या गरजां खातीर मागच्याक विविध तेसांवां विविध अडचण्यो कश्ट दूख आमच्या जिवितांत आसा म्हणजे सरशी हांव तुमकां विशय दितलो म्हणल्यार सोम्याच्या उतरांक आनी त्या उतरांचेर करप आवडटा दवरून ह्या पुणशेतांत आमी सांगता जमल्या आमची दूख बेजाराय कश्टाटे विटे सोम्या मुखार समर्पंक तो दिता ती बेसांवां तो दिता तो सोशेग घेवंक ह्या घडये आमच्या हर एका गरजां खातीर सोम्या मुखार आमी मागया बावट ताचें कालतेपणाचें मागणें देव आयकता मार्काचो वांजेल अध्याय 4 आमकां सांगता जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळां म्हणून तुमी चिंता कित्याक देव तुमकां दितलो मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये त्याच बावटान त्याच पातयेनेन आमच्या हर एक गरजो सोम्या मुखार आमी दवरया मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या हर एका सांद्या खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचो आमी उगडास काडटा आसतना आमच्या कुटुंबाक तुवें आमकां दिल्ल्याक सोमी आमी तुका अर्गां दिता ह्या घडये मोगळा जेसू आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक ल्हानांक तशें व्हडांक मालगड्यांक तशें हर एका व्यक्तीक गांवांत तशें परगांवांत आसच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता सोम्या तांचे सांगाता तूं राव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजो सांगात दी विशेष करून आमच्या कुटुंबाचेर तुजी बेसांवां दवर आमच्या कुटुंबांत मोग शांती समाधान रास करून दी राग मसोर द्वेषाची पिंता तूं पयस कर आनी आमगे मरिफात आमचे कुटुंबा तुज्या कुटुंबा परी भाग्यवंत कर म्हूण सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार परतून आमी मागता कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या जेसू जेसू तूं ये रावो जेसू तूं ये मागता आमी आमच्या भुरग्या बाळा खातीर मोगळा जेसू आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या लग्न जिविताचो फळ जावन तुवें दिलाय आमच्या कुटुंबाचे उजवाडती जाल्यांत आमच्या जिविताची दिश्ट उजवाडती जाल्यांत मोगळा जेसू ह्या घडये आमच्या हर एका भुरग्याक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता आमच्या युवा जनांक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षेक तयारी करनासतना तांचे सांगाता तूं राव तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत विशेष करून तांच्या शैक्षणीक जिवितांत तांकां तुजो सांगात दी बरें फलितांश तांणी आपणाव जानवायेची भुरगीं जावन तांणी वाडोवंक सोम्या तांकां तूं आशिर्वादीत कर
सांगता सर एका युवा जनाक सोम्या तुझ्या बेसावानी तुंबर प्रत्येक करून या संवसारांत तांणी जियेत आसतना संवसारी संगतीक तांणी लब्ध नाशें पाड वडण्यातिशीन तांणी मेटां काडिनाशें बगार तुंच तांच्या जिविताची बुन्याद म्हणलें सत तांणी वळखून तुवें दाखयलेल्या त्या शेगुणाच्या वाटेन तांणी समकोंक आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या युवा जनांक आत्मीक घटायेन बर म्हणून सोम्या या घडये तुजे मुखार तिंब्यांनी आमी मागता ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು मगळा जेजू ह्या घडये विशेष करून आमी मागता हर एका पिडेस्त भाव भयणी खातीर आस्पत्र्यांनी जायतीं पिडेस्तांक वळवळून आसात आमच्या घरांनी जायतीं जाणां पिडेस्तां आसात मलगडी आसात या हर एका पिडेस्त भाव भयणी खातीर हर एका मलगड्या व्यक्ती खातीर सोम्या तुका या घडये मजत आमी मागोन हांगासर आसा मगळा जेजू या हर एका पिडेस्तांक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता मगळा जेजू या घडये तुजी कुमोग तुजी ससाय या पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागता तुज्या आमोलीक रक्तान आमकां तुजो सांगात दी तुजें रगत आमच्या कुडीच्या शिरांनी वाळोवन दी तुज्या त्या रक्तान आमचे गाय तूं गुण कर आमची दूख तूं पयस कर आमची पिडा तूं हळू कर आमची पिडा सोसून व्हरच्याक हर एका पिडेस्त भाव भयणीक तुजी विशेष सक्तीन तूं बर मोगळा जेजू या घडये हर एका पिडेस्ताक तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना तुज्या कुर्पेची बेसावां ह्या हर एका पिडेस्ताचेर घाल म्हूण आमी मागता मोगळा जेजू ह्या वेळी ह्या आराधनांत भाग घेवची आमी ल्हान व्हड पिडेन कश्ट न आसां सोम्या ल्हान व्हड दुखीनी कश्ट न आसां सोम्या हे कश्ट हे दूख ही पिडा शिडा सोम्या आमचे तावन तूं पयस कर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जायतो लोक तुजे थंय आयलो तुजे सरशीन आयलो आनी तांकां तुवें बरें केलें तुजे वस्तूर आपणोंक तो उरडतालो आनी कोणे सकड ते आपटले ती गूण जाताली मोगळा जेजू त्याच बावटान त्याच पातयेनेन हर एका पिडेस्ताक तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना तुजे दैवीक स्पर्श तांकां दी तांची पिडा तूं गूण कर म्हूण सोम्या या घडये तुजे मुखार दिंब्यांनी आमी मागता गुण कर जिसू गुण कर जिसू अमोलिक रक्तान तुझा गुण कर जिसू आपण जिसू आपोड जिसू दैविक स्पर्शान तुझा आपोड जिसू मोगळा जेजू आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे कष्ट दुख बेजाराय आटेविटे टेन्शन डिप्रेशन सगळें सोम्या तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता जायती आमी मलगडी आमच्या घरांनी एक सूर्य आसा दोगां जाणां आसा भुरगीं आमचे संगतनांत पयशिल्ल्या गांवांत आसूंक पुरो तांच्या वावरांत ते आसूंक पुरो आमच्या घरांत आमी एकसुरपणांत एकामेकाच्या संगतपणांत आमी जियेतना सोम्या जेजू आमचे संगता तूं राव विशेष करून एकसुरी जावन जियोच्या हर एका व्यक्तीच्या संगता तूं राव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायतें टेन्शन आमकां आसा जायते मोतींत बेजाराय आमकां आसा आमच्या तोंडार हांसोनात आमी खाणगेल्लीं कामां पोंताक पावनात आमी मागिल्ली मागणी आमकां मेळटेत नात मोगळा जेजू असल्या अडचणेच्या परिस्थितींत असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी जिवन आसतना सोम्या तूं जा आमचो उजवाड तूं जा आमचो बरवसो आमचे सांगता तूं राव आमकां धैर्य दी आमच्या मोतींत आसची विरारपण आमच्या मोतींत आसचें टेन्शन हें सगळें तूं पयस कर आमच्या खांदा वयले बारादीक वचेन तूं पयस कर आमचे दिसपट्टे कुरीस आमी मोगान स्विकार करूंक ते वावोंक सोम्या आमकां तुज्या सक्तेन आनी कुरपेन बर म्हूण या घडये तुजे मुखार आमी मागता चंचल सायनाका कंगल सायनाका आस्तोलो पोंत पोरया
बेगीनच हांव तुज्या. एक घडी बरं सोम्या मुखार आमी मौनपणी रावया. खंयची कृपा आमकां गरज आसा, खंयच्या जाग्यार जेजूचें येणें आमकां जाय, खंयच्या संगतीचेर सोम्याची मजत आमकां गरज आसा. ह्या घडये भवाडटान आमी मागया. जेजू आमकां आयकोन आसा, आमच्या गरजांक तो स्पंदत करीत आसा. तस सोम्या मुखार भवाडटान आमी मागया. सोम्याची आशिर्वादां घेवंक आमी आयतीं जावया. देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचें आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Sivecha spiritan polo Oilham betung somnia eberita Mando ponacha solile quota Semblang person tuka gimwarata Jesu tuje jewa Sergici powitka David tuje Boże Tadus karta jiwa Jesu tuje mara Jivitaचे कारण अमर पूर्ण जीवन परवशाचे
हे मीस देवादेन हेलोसिया आनी हॅल्बन डिसोजा तांच्या आत्म्या खातीर आमी भेटोवचें. सर्वेस्पर देव तांकां सर्गीचें सूख फावो करून दी म्हूण सांगून आमी मागया. आज आमचे संगता हे नव्यान सोलून व्हरच्याक हारादान आनी मीस भेटोवच्याक आमची संगत आसा मनादेव बाब रोशन दिखोना YCS संचालनाचे आमच्या DCCचे निर्देशक ते. तांकां तुमचे नवी मोगाचो येवकार हांव मागतां. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या सकाळींच्या वेळा मरियमायेच्या पांयांतळी आमी आयल्या. कशें ती मरियमाय काना शारांतल्या लग्नाच्या माटवांत त्या कुटुंबाक सांगात दिल्ली, आमच्या जिवितांत सांगात दिवं दी. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या पैणांत आमचे सांगात रावन आमकां सदांच सोम्याची मजत फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. संगतास प्रत्येक करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी पिडेस भाव भयणी खातीर आमी प्रत्येक करून मागता आसतना तसो सोमी तांकां सांबाळून दी. प्रत्येक करून तांच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कश्टांत सोमी तांकां सदांच सांगात दिवं दी. बऱ्या भलायकेच्या देण्यानी तांकां भरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी सर्व पिडेस तांकां खातीर आमी मागया. ही मीस देवाक मानतात तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाचो उगडास काडून सोम्या लागचें बक्षाने मागया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून तुका घेवन सदांच संकार मरी सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. कनवळ्या बापा भगवंत ओंकार मरियेक जेजूच्या मायेक आज आमी भक्तीन वंदिता. तेच्या दयाळ विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुज्या शांतींत आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. रायांच्या पुस्तकांतलें वाचप. पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. शेबाच्या राणयेन सलमावांची किर्ती विशयांत आयकलें आनी ती कठीण सवाला वरवीं ताची परिक्षा करच्याक आयली. ती व्हड परिवारा सवें आनी सुगंध द्रव्यां अपरमीत भांगार आनी अमोलीक माणकां मोतयां मोवून हाडल्या कर्या सवें जेरुसलेमाक आयली. ती सलमावशी आयली आनी आपल्या मनांत आसुल्लें सगळे गजाली विशयान ताच्या कडेन उलयली. सलमावन तिच्या सर सवालांक जाप दिली. रायेशान जाप दिवंक जायनातलें एकच एक सवाल नातुल्लें. शेबाच्या राणयेन सलमावांची वर्ती जणवाय, ताणें बांदिल्लें रावळेर, ताचे मेजा वयलीं खाण, ताचे अधिकाराचे बसपाची मांडावळ, ताचे सेवकांची परिचर्या आनी ताचे नेसाप, ताची पिवनां
आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरान ताणें बेटोवच्यो बलयो पळयल्यो आनी हें सगळें पळोवन तिका जिंट मारली. तिणें रायांक म्हळें, जें हांवें म्हज्या देशांत तुजे विशयांत आनी तुज्या जणव्या विशयांत आयकलां तें सगळें खरें, पूण हांवें हांगा येवन हें सगळें म्हजेच दोळ्यांनी पळयसर हांव ती खबर पातयनातली. लोकान म्हाका अर्दे लेगोवन सांगूंक ना म्हूण म्हाका आतां कळीत जालें. तुजी जणवाय आनी तुजी ग्रेस्तकाय हांव आयकल्ले सर गजाली प्रास व्हड. भागी तुजें मनीस, भागी हे तुजे सेवक, जे सदां काल तुजे मुखार रावून तुजी जणवाय आयकतात. सदैव जावं सर्वेस्पर तुजो देव, जो तुजेर प्रसन्न जाला आनी जाणें तुका इस्रायलाच्या सिंहासनार बसयला. इस्रायला थंय आपणाक आसयल्या असलेल्या शाश्वत मोगाक लागून तांचे न्याय निर्णय करूंक आनी तांकां नितीन चलोवन व्हरूंक सर्वेस्परान तुका राय केला. उपरांत तिणें रायाक 120 तालेंतां भांगर, अपरमीत सुगंध द्रव्यां, अमोलीक मणकां मोतयान दिलीं. शेबाच्या राणयेन सलमाव रायाक दिल्लीं तितली सुगंध द्रव्यां पोरतान कोणूच हाडलीं नात. देवाचें उतारी. श्लोक. नितीवंताच्या तोंडांत गळतात जणवायेची उतरां. नितीवंताच्या तोंडांत गळतात जणवायेची उतरां. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर. तस्सो तें चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उजवाडा बरी, तुजें नितीवंतपण दनपरांच्या वोता बरी परजळशें करतलो. नितीवंताच्या तोंडांत गळतात जणवायेची उतरां. नितीवंताच्या तोंडांत गळतात जणवायेची उतरां. ताचे जिबेर आसा फकत सत. आपल्या देवाच्या धर्मशास्त्र ताज्या काळजांत आसता, तो केदींच निसरोवन पडना. नितीवंताच्या तोंडांत गळतात जणवायेची उतरां. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजा आकांताच्या वेळा तस्सो ताजें भद्रस्थान जावन आसा. वय तस्सो तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मानाच्या हातांतली तांकां वाटयता. नितीवंताच्या तोंडांत गळतात जणवायेची उतरां. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. तुझी उतरां सौम्या जावन आसात सत. सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्गाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. परत्यान एक पोटी जम्याक लागीं आपूण जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाच्या भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पण मनशांतावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शिष्य त्या ओपारीचो अर्थ विचारी लागले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरां बरी समजनी नातल्ली कितें? भायर तावन मनशाच्या भितर वेता तें केदींच ताका मेळोंक शकना हें तुमकां समजना काय? कित्याक
जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. मुंदारून तो म्हणालो, पूण मनशाच्या भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें. खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्याभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपाटीपण, बासकाळपण, मोसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर्व वायट मनशाच्या भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. नितळाय मनशाक कितली गरजेची म्हणलें आमी हर एकलीं जाणां. आनी देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ह्या नितळायेक सडीत महत्व आमी दिता. क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस म्हणटात. म्हळ्यार एक व्यक्ती ताच्या भायल्या देखीक नितळाय कितले सांबाळटा तें ताच्या व्यक्तित्वाक एक सडीत एक प्लस पॉयंट म्हणले बरी आमी समजून घेता. आयच्या सुवार्थेंत जेजू आमच्या नितळायेक विशेश करून आंतरीक नितळायेतय एक गमान दिवच्याक जेजू आमकां आपण दिता. आयची सुवार्थ आमी नियाळ करच्या पयलें ह्या सुवार्थेचो पयलो भाग म्हणजे कालच्या दिसा आमी कितें आयकल्लें तो वांजेल एक पटी जस्ट उगडासा काडचे प्रयत्न आमी करया. आनी तो वांजेल जावन आसा मार्काचो वांजेल अध्याय 7 वळ 1 तावन मुखार जेजू आनी ताचे शिस त्या गाद्या मेरेर सोलोन वेता आसतना थंयसर आसले त्यो कणश्यो मोडणो खातात. म्हळ्यार तांणी कितेंच हात नितळायेक चड महत्व दिलो ना. भूक लागली देखून तांणी केलें. आनी हे पळयल्ले शास्त्री आनी फारिजेव जेजू लागीं येवन सांगतात, तुजे शिस नितळाई करिनात. म्हळ्यार नितळायेचो महत्व तांकां कळीत ना. ते बस्ट हातांनी काण सेवतात. म्हळ्यार ह्या नितळायेचो महत्व तांकां इल्लें तुवें समजूंक जाय. आनी देखून ताचो उल्लेख म्हणले बरी आयच्या जेजू कालच्या सुवार्थेंत नितळाय न्ही केवल भायली बगार आंतरीक नितळाय गरजेची म्हणलें उपादेसांचो महत्व समजोवचे प्रयत्न करता. आनी ताच्या उपरांतलो वांटो जावन आसा जे कितें आज आमी आयच्या दिसा सुवार्थेंत आयकल्लें. नितळायेक विशीं उलयता आसतना ही नितळायेचो उल्लेख वा नियमशास्त्र कितें म्हणटा आमी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 वळ 17 आनी मुखार थंयसर वाचलें जाल्यार थंयसर देव मोइजे मुखांतर एक नियम सांगता. कितें म्हळ्यार हर एक सॅक्रिफीस भेटोवच्या पयलें तुवें हात नितळ करूंक जाय. हर एक सॅक्रिफीस भेटोवच्या पयलें तुजे हात तुवें नितळ करूंक जाय. म्हळ्यार ह्या हाताच्या नितळायेचो महत्व न्ही केवल हात वा भायल्या देखीच्या हाताचो नितळाय बगार बली भेटोवच्या पयलें ती नितळायेक महत्व दिवचो तुवें गरजेचो म्हणलें देव निर्गमन ग्रंथांत मोइजे मुखांतर सांगता. म्हळ्यार रिच्युअल प्युरिफिकेशन लिड्स टू मॉरल प्युरिफिकेशन. म्हळ्यार धार्मीक रिवाज कितें आसा नितळायेची ती नैतीक नितळायेक सांगात दिता म्हणलें समजोवच्या खातीर देवान ही नियमावळ मोइजे मुखांतर दिल्ली. देखून त्या काळाचे शास्त्री फारिजेव ताच्या उपरांत आयलेल्या म्हळ्यार जेजूच्या काळार कोण शास्त्री फारिजेव आसले तांणी कितें केलें तांणी ह्या नितळायेचो महत्व इतलो व्हड करून दवरलो की तांणी घरांत हावन एक घडी भायर गेले जाल्यार फाटी येतना हात पाय धुवंक नितळ करचे. हर एक खाण सेवच्या पयलें हात पाय नितळ दवरचे. ताच्या उपरांत हर एक आयदनां तांणी परत परत धुवची. म्हळ्यार हे भायल्या देखीचो एक नितळायेक दिल्लो तो महत्व तांणी पळयत आसतना लोक समजतालो की हे कितले नितळाय. चिंत्या हे इतले नितळाय भायल्यान करतात जाल्यार ते नितळाय आनीक चड रितीन बऱ्यान तांचें जिवीत आसूंक पुरो म्हणलें एक भायल्या देखीचे चिंता पाठोवंक प्रयत्न करताले. आनी असले एका परिस्थितींत ते शास्त्री फारिजेव जिवन आसता आसतना जेजू तांकां नितळाय खंयच्या संगतीची नितळाय गरजेची म्हणलें समजोवचे प्रयत्न तो करता. जेजू लागीं एका शास्त्रान विचारलें सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय म्हणून.
जेजून ताका स्पश्ट जाप दिल्ली उपादेश पाळ आनी तूं जिवीत जोडतलोय. म्हाका दिसतानो पयली नितळाय आमच्या काळजाची जायजे जाल्यार वा आमच्या आंतरीक जिविताची नितळाय जायजे जाल्यार जेजूची ती उतरां आमी आमच्या मतींत स्पश्ट दवरूंक जाय. उपादेश पाळ आनी तूं जिवीत जोडतलोय. उपादेश पाळ आनी तूं नितळाय आपणायतलोय. देखून उपादेश म्हळ्यार पवित्रपणाच्या वाटेक आमकां आसचो एक वर्ती वाट आनी हे वाटेन चल्लेलो व्यक्ती ताच्या जिवितांत न्ही केवळ भायले नितळाय बगार आंतरीक नितळायेक महत्व दिता. दुसऱ्यान जेजू आयच्या सुवार्तेंत परत आंतरीक नितळाय आमी कशी आपणाय जाय वा खंयच्या संगतींत ती आपणाय जाय म्हणून परत आनी एक विचार आमचे मुखार दवरता. कितें भितर आसा वा कितें भायर तावन भितर वेता तें मनशाक मेळयना बगार कितें भितर तावन काळजांत तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. म्हणल्यार उतराकाल काळजाची नितळाय गरजेचें म्हणलें जेजू आमकां समजयता. देखून देव कितें आशेता न्ही केवळ आमी न्हावन हात धुवन येवन मीस पेटय जाय बगार आंतरीक नितळाये सय महत्व गरजेचो म्हणलें जेजू आमकां समजयता. देखून आराधना वेळार देवाची काकुळट आमी मागलेली देवाचें मोगसाण आमी मागलें कित्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना पयलें देवाची काकुळट आमी मागता. हर एका मिसा वेळार सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर म्हणून गायन आमी करता. असो अर्थ कितें असो अर्थ इतलोच ते बली भेटोवंक म्हज्या काळीज तूं नितळ कर सोम्या म्हणून आमी देवा लागीं काकुळट मागची. ह्या आंतरीक नितळाय आमचे मनशाचे काळीज परत आनी परत मेळ्ळें जाता. कित्याक आमी जियोवचे परिसर तशें आसा आमी भेटची मनशां तशीं आसात आमचें उलोवणें तशें आसा आमची दिश्ट तल्यात संगतींनी आटापून आसा आमच्या मतींत तिंच चिंतना गोवन आसात आनी अशें म्हणटा आसतना हें काळीज परत आनी परत मेळ्ळें जाता. आनी हें मेळ्ळें जाल्लें काळीज मोगाच्या इश्टानो देवाच्या काकुळटीन मात्र ती नितळाय घेवंक साध्य आसा. देखून आज जेजू म्हाका आनी तुका त्या काळजाच्या नितळायेचो महत्व समजोवचे प्रयत्न करता. देवा एक बरें नितळ काळीज म्हाका रचून दी किर्तनकाराची उतरां ही आनी हें काळीज आपणाय जाय तर हांवें जेजू लागीं येवंक जाय. पयल्यान हांवें जेजू लागीं येवंक जाय. दुसरें आमच्या जिवितांत आमच्या त्या उपादेशाचो महत्व आमी समजूंक जाय. आनी तिसरें आमच्या जिवितांत आमी खंयसर आसा त्या परिस्थितींत आमचो बोवार म्हणटा आमी आमचे सरावंडिंग्स म्हणटा आमी हें आमी बरें करचें प्रयत्न करूंक जाय. आनी तो वेळ आमी न्ही केवळ भायल्या देखीची नितळाय बगार आंतरीक नितळायेक महत्व दिवंक साध्य जातलें. हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या काळजांत येवचो सोमी आमकां त्याच पवित्रपणाच्या वाटेन समकोवच्याक आनी आमचें जिवीत पवित्र आनी नितळ जावन सांबाळच्याक आदार दिवं. आमेन. स्वीकार कर बापा पाणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. बापा तुजी वायना विदेशी आयल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता. आमकां सावी तुका पाणीक जावं दिता स्वादी मोगांक तुझ्या जीव आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या मोगाचें आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेक ताणें त्या पवित्र गांवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्या पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत ओंकार मरियेकास आमी मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगटता आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गाणी संसार वरला तुझ्या वैभवान उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे बापा करोस तो पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रागात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परीच्या वाण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भवडत सुगुट परगटुया सोम्या जेजू आमी हो मोंडो खाता आनी हें कालसिंदे पिता इतले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो बुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवंतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र बिसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्चिवनपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे श्रेगतींत मरण पावल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्त तांची दाय कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरये देवाचे माये संगती भगेवंत झुजे तिचो पती भगेवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत
त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजून आमकां मागोंक शिकयलां तें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुबातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नातावन सदांच आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमी सुमेस्तांच्या बवाडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजे येतानी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जगा कोतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वकाच. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आमकां पुण्य लाभलां. आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जीव खावें संवसार माया मोगान कृपा म्हाका ओटत्रेगा अंतरांत हांव सोम्या सस्वता वाडदिसान आसतना सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या वेसो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. ओंकार मरयेची देख आनी तिच्या आदारान तस जिवान दिसान दिस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनियात क्रिस्तचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळखा. ये मोरी पोंपई रोसारी माये तुझी मजर मातेल्या तुझी मजर मातेल्या तुझी मजर पोंपई रोजाय सबीनच्या मनाक नोवेन उपकार मागची मागणी. पातकाच्या कथाविणे जल्मले अंकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणये बावार्थ अस्कस जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका अनबावटी आशिल्ल्या पोंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावं तुजो पाठ बांदूंक तुवें कुशी वेल्या. बोंब्यांक आनी देवसरा नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार तूं आज देवकृपेची आवय बरी सर्गींची काकुळतीची भंडारां संवसारार चराय कुशीनी उदार मनान वाणटाय. तुवें येदा व्हडा काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाठार तावन म्हजे रे हे अंकुवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येदा व्हडा गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळट कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले बरी म्हाकाय दाखय. आनी हांव हांगा सगळ्या म्हज्या काळजांत तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी बुरवश्या आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवची बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तो तूं आमचे सुकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दायडे ये मोगाळी ये दुलोबी अंकुवार मरये. भाग्यवंती दावाचे माये आमा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसीने बोजोवचे खातीर पोंपई माय मरिफात आमकां लाभल्या उपकारांक आमी हरगां दिवया. एकल्या भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर हरगां दिता. एकल्याक परगांवाक वचोंक विजा फावो जाल्ल्याक हरगां दिता. एकल्याच्या कुटुंबांत माया मोग रास केल्याक हरगां दिता. एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयल्या खातीर हरगां दिता. एकल्याक अवघडांतलें राखल्याक हरगां दिता. सौगां तांकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर हरगां दितात. हांचे बराबर आमकांय मेळिल्ले सर्व उपकार आशिर्वाद आमच्या मोती हाडया. देवाक आमी हरगां दिवया. हरगां दिवचे मागणें. पोंपईच्या फलक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना कुशी पावचे हे जेजूच्या पाप कथनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसळ उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हाका दाखयले तुजे थंय हांव येता. म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपईच्या तुज्या सिंहासनांत थावन काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केलां. भावार्थान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय.
तुजें बरें पळोवन आनी कश्टलांची तूं कितले बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे ससी धांवून येती. हांवें आनी समिस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गा राजांत आशिर्वादले पंपई माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमची तेसावां आमची मागणी पंपई माये मरिफात देवाच्या पांयांतळी आमी दवरया. 10 जाणांची पिडा गूण जावचे खातीर 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक 5 जाणांक बरी सैरीक फोव जावच्याक 4 बरें काम मेळच्याक 4 कुटुंबांत मायो मोगू समाधान रास करच्याक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक एकल्याचो व्यापार वृद्धी जावच्याक एकल्याची आर्थीक परिस्थिती बरी जावच्याक 4 दिल्ले पयशे भांगार फाटी मेळच्याक 2 मेळोवंक आसचे जाग्याचे पयशे बेगीनच फाटी मेळोवंक 2 रीण फारीक करूंक वाट मेळोवंक एकल्याच्या कामांत भद्रती मेळच्याक 2 भुरग्यांचें देणें फोव जावच्याक 2 परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक एकल्याक इस्रायलांत काम करच्या व्यक्तीक थंयसर शान समाधान लाभच्याक धर्मीक भाव भयणीक मिशनरींक राखून व्हरच्याक कुरपे बरीत प्राजीत काळ फावो करच्याक 2 चिंतली बरीं कामां जावच्याक तेगांच्या कोर्तीच्या केजींत जीख मेळच्याक ह्या सर्व त्या सवां खातीर आनी आमचे लागीं मागूंक सांगलां आमी जावन मागता म्हूण बसयलां. ही सर्व त्या सवां आमच्या मोती खडया पंपई माय मरिफात देवाक आमी समर्पून दिवया. दिमी गेल्या. आज आमी युवा जाणां खातीर प्रत्येक तरान मागया. ह्या दिसांनी परिक्षेक तयारी करच्या परिक्षा बरोवच्या सर्व भुरग्यां खातीर मागया. उगडास कर हे भोव दयाळ अंकवारी मरये तुज्या आसऱ्याक धांवल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोणूच तुजे कुमोक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणेय आयकूंक ना. ह्या पातयेणेन धैर्य घेवन तुजे ससी धांवून येता. ह्या अंकवारेची अंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये तुजे लागीं फातयेणेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलेय कुरपा जोडूंक कुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें सादुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतां. पंपई गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्या. तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव हांगा सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां. भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका. बगा तुजे भळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती अंकवारी हांवें तुका वर्णिसें कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्या बसावणी आमकां पावो कर. प्रार्थुया. ये देवा तुज्या एकल्याच पुतान
आपल्या जिणे मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचेवेचें इनाम आमकां जोड दवरलां. भगवंत अंकवार मरयेच्या भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू वाट आपल्या स्वामी फाटलाव करिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडिसें कर म्हूण तुज्या लागीं परत हांव येस क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. आमी पिडेस्तां खातीर मागया. सुम्याचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सुम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेसांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. बावडटान तुजे सरशी आयिल्ल्या सुमेस पिडेस्तांचेर तुजे हात दवर तांची पिडा तुवें गुण केले आनी बरे भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेक वळख जावन कश्टांच्या तुज्या आवयची पोंपय रोजार मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या सुमेस पिडेस्तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मरिफात तुजी गुण करची सकत तांचेर देवोन दी. सर पिडेशिरेंतली वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे ती गुण बावडतान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. जो जियेतने रास करताय ससनाच्या ससनाक. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखोवंक तुमचे भितर असो तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूं तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेताने रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवेदार देवा आसो बापा आसो पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आयच्या दिसांक सर येवन ह्या रादान सोलून व्हरून मिसाचें पवित्र बलिदान भेटून अप्रभेचो प्रसंग दिल्या मनारी बाप रोशन देखून ना वैश्य संचालनाचे निर्देशक ते मोगान हांगासर आयल्या तांकां तुमचे समेस्त तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. मुझे माय देवाचे माय माय मुझे माय देवाचे माय दया तू नाक आमचे तुझी दया तू नाक आमचे तुझी माय मुझे माय देवाचे मुझे माय देवाचे माय उलो मारता तुका आमी उलो मारता तुका आमी दया तू दाखय आमचे तुझी दया तू दाखय आमचे तुझी मुझे माय देवाचे माय मुझे माय देवाचे माय तुझे रामची ओळपाक येनी तुझे रामची ओळपाक येनी दया तू दाखय आमचे तुझी दया तू दाखय आमची तुझी माय मुझे माय देवाचे माय माय मुझे माय देवाचे माय. पोंपय रोजार माये पुता सवे अंकवार मोळी आशीर्वादी भाग्यवान क्रिस्ताचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.